कविता फेस्टाच्या या शुभ अवसरारी जमिल्ले सगळे मगेल भाव भयण्यांक इंदुगेर सपेलो मनापासून नमस्कार. कविता फेस्टांनी म्हाका हांगा पयल खातीर उपकार मानता. विशेष हांगा मुद्दाम उल्लेख करता बाब मेल्विन रॉड्रिक्सालो. इतले जीव घालून कोंकणीचे उदरगतीक कार्य केलेले लोक कमी. दक्षिण भारतांतू कोंकणी गुडी तरुण पिळगेन खानदार उबारून धरलेले पळोवन भोव अभिमान दिसता. मन मळब जाता. कविता फेस्टाच्या मुखार्थानू आनी मागशिथानू कार्य करतल्यांक सगळे कार्यकर्तल्यांक मगेल आदराचो आनी आभाराचो नमस्कार. हांगाचे चीफ गेस्ट फादर मारता कोण कोण आयलात म्हाका वतना जाल्यार सगळ्यांगेल नांव घेता. आमगेल गोंयचे श्री उदय भेंब्रे, तशीच गेस्ट ऑफ ऑनर बस्ती शनै मामू, माधव मामू, आमगेल गोमटी गौरी माय, मिस्टर एंड मिसेस मेंडोन्सा, मिस्टर एंड मिसेस मोंटेरो, सगळ्यांक मगेल प्रणाम. आता हांव एक मगेल साहिशी कविता वाचता. जगचें जाल्यारी फुल्लावारी जगचें. जगचें जाल्यारी फुल्लावारी जगचें. मनयत सैम सवाळो झाडा खांद्यारी सहज चवरचें. झाडा खांद्यारी सहज चिगुरचें. दवा मोवा थेंबे पिवनू सूर्या साजो आंगार चडोनू हस्त परमळतो फुलचें. हस्त परमळतो फुलचें. पाकळी पाकळी फुल्लार केसर गंध वाणचो. वत्ता रख निमूट सोसून अटंग पावसा मार झेलनू वादळ वाऱ्याक मान बागोवन झिळमिळ उदेंती सूर्येक दवा अर्घ्य ओंपचें. फुला झेण संतुष्ट अधिक उण्या खंतना. अधिक उण्या खंतना. सैमदान खुशेन घेवन करचें सैम समर्पण. सैमदान खुशेन घेवन करचें सैम समर्पण. आनी गमन सुलूस लागली तशी सहज शरण वचचें. सहज शरण वचचें. फुल्लून पिकून सुकून काया पाकळी पाकळी झडोवन देंट्या वयल्यान सुट्टून अळंग भुंयेर पडचें. अळंग भुंयेर पडचें. माते मायेंत मुंगरून एक ठाय जावचें. एक ठाय जावचें. संवसार सोण वतना फुलाक दुख्ख ना, खंत ना. मनांत एक विश्वास, एक जाण, तनाक एक जाण. हें पूर्णविराम न्हय, हें परिभ्रमण. हें पूर्णविराम न्हय, हें परिभ्रमण. त्याची सुपेक भुंयेंतू काळजाचें आशे बीज परतून अंकुरतलें. परतून चवरतलें. चवरतलें फुलतलें. मरचें जाल्यारी फुल्लावारी मरचें. जगचें जाल्यारी फुल्लावारी जगचें. ही दुसरी कविता मगेल सगळ्यांचे ट्रिब्यूट टू वुमनहूड. हांगा दक्षिण कर्नाटकांत तरी हांव सांगता कोंकणी इतली पवन पावित्र कशी वरली म्हळेल श्रेय म्हाका तरी अशी दिसता भोवतेक हांगाचे घरा घरांतले बायलांक. दादले उद्योग धंद्याक भायर आशिल्ले कारणान विंगड विंगड भास उलयताली जाल्यार घरांतल्या स्त्रियांनी कोंकणी भास, कोंकणी रिती, संस्कार गोमटेकून जोपासून घेतला. अशी आशिल्ली मिती ही भास अजुनी हांगा पवन पवित्र असं म्हण दिसता म्हाका. आता ही स्त्री शक्ती जी आसा ताजेर हांवें ही कविता 15 वर्सां मागशी बरयली जाल्यार अजुनी ती आयच्या दिसांतूय म्हणनशी दिसता. ही कविता अपराजिता. शक्ती. अस्तुरे अस्तुरे मनीस जातीच सन्मान तू. पुरुषाली समृद्धी संपदा तुगेल अस्मिते जाण घे. अबले तीळ लावन युगान युग तुगेल बळा अपमान तो सहन करीत आयल्या. सहन करीत आयल्या. सन्मानाऐवजी अपमान अवहेलना झेलीत आयल्या. अगो धीर त्याग शक्ती मूर्ती तू. धीर त्याग शक्ती मूर्ती तू. दी तू अग्नि परीक्षा.
दी अग्निपरीक्षा जाल्यार यज्ञान तू जीवा आहुती दिव नाका. या दुगदुगीत रक्षेंथान उज्जा कॅन्डशे पर जळत यो. उज्जा मुशींत लकयलें तरी धगधगत झगझगत भांगरावारी शुद्ध जावन झाडांथान भायर यो. खूप सहन केलो अन्याय, खूप सहन केलो अन्याय आनी अत्याचार सोसू नाका. निडर निर्भय जा. अजिंक्य अपराजिता गो तू, अजिंक्य अपराजिता तू. तुगेल शक्ती आजमावन घे. जन्मदाती जीवदानी तुमची. जीणे संस्कृती संस्कार तुमची. स्त्री शक्ती जागृत जावो. स्त्री शक्ती जागृत जावो आनी शक्तीचो संचार पळयत उरतलो संसार. शक्तीचो संचार पळयत उरतलो संसार.